प्रितीच्या भावान भयणो, दिसपट्टी आमी आमचो वेळ मागण्यांत सारतात आनी जायते फावटी आमी पळोवन गेल्या आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळना. कित्याक काय? हाचें कारण जावन आसा आमचो अनभावार्थी स्वभाव. ह्या स्वभावाक लागून आमच्या मागण्याक खोलाय आसना आनी हेंच आमच्या जिवितांत घडोवन येना. जशाक आज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत शिडकायता. ताणें हे विदेशांक पळयल्ले विदेशी जे बडबड करून उतरांच वापरून प्रार्थना करताले, तांची प्रार्थना दुसऱ्यांक आयकूंक ते करताले, पूण तांच्या प्रार्थनांत तांच्या मागण्यांनी ती खोलाय आसूंक ना. देखून आज जेजू आमकां म्हणटा की आमी जेन्ना प्रार्थना करता आसतना तेन्ना आमी भावार्थान आमी आमच्या भितरल्या काळजांतल्यान आमी तें देवाक व्हरपूंक जाय. आनी आयज आमकां जेजू एक सोबीत प्रार्थना शिकयता आनी तें म्हणल्यार आमचे बापा, जें आमी सदांच म्हणटा. आमच्या जिवितांत आमी तें म्हणटा म्हणून तें आमच्या जिवितांत बायहाट जालां आसतलें, पूण आमी एकदां नियाळ करुया की हें आमी म्हणटात तेन्ना आमी भावार्थान म्हणटात काय. आयज जेजू आमकां हें आमचे बापा प्रार्थना शिकोवन देवाक बाप म्हणूंक शिकयता. आनी जेन्ना म्हज्या भावन भयणीनो आमी देवाक बाप म्हणटात तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जातात आनी तें आमी विश्वासान मानून घेवंक जाय की देव आमचो बाप आनी हांव ताचो भुरगो वो भुरगें हें मानूनच आमी आमच्या काळजांतल्यान आमी ही आमचे बापा बरे भाशेन म्हणूंक पावतले. हे आयच्या प्रार्थना जें शिकयलां जेजून ताका 2 भाग आसात. पयल्या भागांत आमी पळयत जाल्यार आमी जेन्ना आमचे बापाक म्हणटा तेन्ना पयल्या भागांत आमी देवाक वाखाणटात, ताची महिमा आमी वाखाणटात. कित्याक तोच जावन आसा स्वर्गींचो राजा आनी तोच जावन आसा ताचीच खुशी आमी ह्या संवसारांत मागतात. आनी दुसऱ्या भागांत आमी आमच्यो गरजो देवा मुखार पवित्रत्वे मुखार आमी दवरतात. जेन्ना आमी म्हणटात आमकां आयज आमकां दिसपटो गिरास दी, तेन्ना आमी सर्गीच्या बापाक उगडास करतात. सर्गीचो बाप आमकां सगळेंच दिता. तोच जावन आसा आमकां आमचे दिसपटो गिरास दिता ताचोच तो आमकां दिता. तेच परी आमच्यो पोरण्यो वो आदल्यो गरजोय आमी देवा मुखार मांडटात, ज्यो जावन आसात आमचें चुकीचें भोगसणें, आमच्या पातकांचें भोगसणें, आनी तें आमी आमच्या जेजू वरवीं आमच्या सोम्या जेजू वरवीं आमकां मेळटा. आनी सोम्या जेजून आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवना वरवीं आमकां भोगसलेल्यो आसात. आनी तिसरी गरज म्हणल्यार ज्यो फुडाराक आमच्यो गरजो आसात त्यो जावन आसा आमकां वायटांतली निवारूंक आमी पवित्र आत्म्याक उलो करतात. तर मोगाच्या भावान भयणो, हें प्रार्थना जें आमी करतात तेन्ना तें आमी आखे पवित्र त्रित्वेक आमी उलो करतात. हें मानून आमी आमच्या काळजांनी घेवंक जाय. तेच परी शेवटाक ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत भोगसण्याचेर जायतो भोगसण्या वयर सांगलोलें आसा. आनी आमकां ह्या प्राचीन काळांत जेजू एक भोगसण्याचें मनशां जावंक, दुसऱ्यांक भोगसूंक आनी आपणाची चुकी मानून घेवन आमी भोगसणें मागूंक अशें आयज आपयता. तर ह्या प्राचीन काळांत आमी आसतना आमी देवा लागीं मागुया हीच कृपा की आमचो भावार्थ गोड करूंक. आनी आमी जेन्ना हें आमचे बापा प्रार्थना करता आसतना तें आमी भावार्थान करूंक. तेच परी जेन्ना आमी चुकी करता तेन्ना आमच्यो चुकी मानून घेवन आनी दुसरीं जेन्ना आमकां वायट करता तेन्ना दुसऱ्यांकूय आमी भोगसूंक हीच कृपा आमी देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.